आणि जी भाषा, जी अनएथिकल अनडेमोक्रेटिक जी भाषा वापरता, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हातून दखल घेवची, इंटरव्हीन जावचें. कित्याक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, एक लिडर ऑफ ओपोजिशन, ताचे कडेन जर अशी आमी भाशा उलोवपाक लागले जाल्यार सामान्य बारीक मनशाक, गोंयकाराक आमी कितें रिस्पेक्ट दितले. ताका एक्चुअली म्हाका दिसता शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाला. तो म्हणटा कोण मायकल. अरे जेन्ना 2022ची निवडणूक जाली, जेन्ना राज्यपालान सगळ्यांक आपयले, तेन्ना बसून तुवें फोटो काडलो तेन्ना तुका खबर ना कोण मायकल तो. म्हणजे तुजी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाल्या दिसता म्हाका. जो मनीस 2 म्हयन्या पयलीं आपल्या कलिगाक जर तर रिस्पेक्ट दिवपाक शकना आनी याद जर ताका उरना जाल्यार हो गोंयकाराक कितें रिस्पेक्ट दितलो. हांव ताचेर डिटेलान वचना टेक्निकॅलिटीन, पूण म्हाका एकूच प्रश्न करपाचो आसा की तुवें सुओ मोटो ही केस घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जवळ जवळ 10-11 वरांचेर. सांजची रोखडी 3 हो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. बरें, तूं म्हणटा की ते ओडीपीन थंय वायलेशन चल्ला, वायलेशन जाल्या. सी, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. मंत्री येतले वतले, पोर्टफोलिओ चेंज जायत रावतले, पूण जे सरकार त्या टायमार आसता, गव्हर्नमेंट ऑफ द डे, जे डिसिजन घेता, जे तांणी तेन्ना प्लॅन अप्रूव्ह केल्ले, आर यू ट्रायंग टू से दॅट दे वर इलिगल किंवा तेन्नाच्या मंत्र्यान करप्शन केल्ले? हाचेर ताणें पयलीं क्लियर येवचें. बरें, दुसरें, जर तर तो म्हणटा की थंय त्या ओडीपीन सारकें नाशिल्ले जाल्यार ते ऑफिसर कशे तुजे बरोबर बसले प्रेस कॉन्फरन्साक? Why FIR is not filed on those officers and how can you sit with those officers? Because plan तर तांणीच केला, सायन तांचीच आसा. आणि एरोगन्सी लेवल काल हांव पळयतालो, खंय तरी ताणें मिडियाक, कोण तरी मिडियान ताका प्रश्न केलो. तर एरोगन्सी लेवल इज सो हाय, तो ताका तूं खंयचो? अरे, यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, यू आर अ कॅबिनेट मिनिस्टर, यू कॅनॉट टॉक सो एरोगंट. एक सामान्य गोंयकार मनीस तुका प्रश्न विचारपाक शकता. I don't want to get into those details, but that language what he has used, saying that 15 वर्सां पयलींचो इतिहास काढा, तेन्ना ताच्या बोल्सान 100 रुपया आशिल्ले काय. सो व्हॉट आर यू ट्रायंग टू से? फाल्यां जर तर एक गोंयकार, एक सादो बारीक गरीब गोंयकार जर तर एक एंटरप्रेन्योर जावन जर तर व्हडलो जालो, पयशे जाले जाल्यार ते तुमच्यान पळोवपा जायना काय? फक्त पयशेकारांनीच पयशे करपाचे काय? तुमीच राज्यशाही चलोवपाची आनी हुकुमशाही चलोवपाची? दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. हे जे सुडाचे राजकारण जे चल्ला एट सेंटर लेवल, दे आर टार्गेटिंग अवर लिडर्स. आणि हांगा गोंयान हो ते घेवन बसला. सो आय अपील एंड आय अर्ज टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, that he should intervene and he should instruct his honorable minister not to use such unethical, undemocratic language and arrogance level.